नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ दारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. आयज ईद उल अजहा म्हळ्यार बकरी ईद. गोंयभरच्या मशिदींनी मुस्लिमांनी नमाज अदा करून एकामेकांक ईदाची परबी दिली. पळयात गोंयभरच्या मशिदींनी मुस्लिमांनी मनयल्ले ईद. कुर्बानी म्हणल्यार आमी सगळे ऑर्गनायझराचे माध्यमात सगळे मस्जिदीन आमी अनाउन्समेंट केल्ले का तुमी इल्लीगल स्लॉटर तुमी कुर्बानी करचे न्ही. तुमकां कोणाक कुर्बानी करपा जाय पयल्या म्हैसाची वाटे घेवपा जाय जाल्यार गोवा मीट कॉम्प्लेक्स स्लॉटर हावस ते गव्हर्मेंटाचे अंडर पडटा, थंय येवन तुमी कुर्बानी करून आपले सण साजर करप अशी आमी सगळे मेसेज दिल्ले आहा. आनी जे स्लॉटर हावसान जे कुर्बानीचे म्हैस येता ते कर्नाटकच्यान येता. आनी बकरी ईद हे प्रेमाचे प्रतीक आसा. गुण गोविंदान गावता नानतो आमी हेचे प्रतीक आसा हे दिसून येता. सबंद आमच्या ह्या कोर्नाडी गांवाची मस्जिद आसा सुन्नी ख्वाजा मस्जिद. हेतून शेकडो लोकांनी आज नमाज अदा केली, नमाज पडली सगळ्यांनी. तेच खातीर सगळ्यांक ईदाची परबी दिता सगळ्यांक तेच्या पयलीं सगळ्यांक. आनी सांगपाक सोदता की ज्या कारणान ही ईद जी मनयल्या जाता तेका एक मोठे हे आसा, त्याच्या मागे एक मोठे कारण आणि मोठे एक हेतू असा की आमचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आणि इस्माईल अलैहिस्सलाम ह्याच्या यादेन ही ईद मनयली जाता. की यादें लेकर आती है, इसीलिए इस ईद को ईद कुर्मा भी कहा जाता है. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में इस ईद को मनाया जाता है और इस ईद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें ताज़ा होती हैं. हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अपनी पूरी ज़िंदगी कायम दायम रखा. न सिर्फ कायम दायम रखा बल्कि अपने मानने वालों और अपनी उम्मत को इस बात का हुक्म दिया कि इस सुन्नत पर कारबंद रहें और अमल करते रहें. सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा माँ हादिल अज़ाही या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये जो कुर्बानी करते हम खून बनाते इसकी हकीकत क्या है. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है. खाजगी गाडयो रेंटाक दितना मेळ्यार तांचे लायसन्स सस्पेंड करचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचे निर्देश. पत्रादेवी, केरी, मोल्या, पोळ्या चॅकपोस्टार जावपी चॅकअपाचो मुख्यमंत्र्यान रिव्ह्यू घेतलो. पुलिसांक योग्य ती कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात. काल मुख्यमंत्र्यान पुलीस आनी येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. एफडीएच्यो म्हापसा बस स्टँडार आउटलेटांचेर धाडी. सारके लेबलिंग नाशिल्लो सुमार 75,000चो म्हाल एफडीएन जप्त केला. ह्या आदी धाडी मारून कांय जाणांक नोटीसी काडिल्ल्यो म्हूण एफडीए अधिकाऱ्याची म्हायती. कांय जाण खंय नेम आनी अटी पाळूंक लागल्यात, कांय जाण अजून बुरशेपणां करतात, तांचेर खंय कारवाय जातली. Our FDA team today have come to the Mapsa interstate bus station, and these checks were commenced almost a year ago. We have been coming here regularly and checking. Primarily this bus stop is a very important bus stop for the entire state because all the buses that come from the north side, that is from Maharashtra, come here first. So any article that enters into the state, this is the place where it is offloaded, or this is the place where everything passes through. And today when we have seen that most of the vendors which were checked earlier, they have started following the specified norms. These articles have been coming with proper cold chain, with proper labels, something that we used to not see earlier. We have detained these products and we have issued instructions to these suppliers who have got these products into our state. And there are some chocolates as well, as you see, they are expired. So that also has been detained. Close to around 50,000 to 60,000 rupees worth product has been detained. हे जे आयिल्ले आसा ते प्रायमरीली फ्रॉम महाराष्ट्र आणि कर्नाटका, पण मेनली हो महाराष्ट्रासान स्टॉक येता. चेक करपाक म्हणल्यार ते चेक करून ते धाडटा कंपनी आनी कंपनी पळयता. तुम्ही खंय सप्लाय करता? सप्लाय म्हणून करिना, डिलिव्हरी तितून भितर कितें आसा, कितली क्वॉन्टिटी आसा ती आमकां काय मेळटली. ओके, मग त्याचे बिल सगळे बील ते धाडटा, ते थंयसर टॅली करता आनी मागीर ते तेंचे पेमेंट करता. समग्र शिक्षा फ्रॉड केस पुलिसांकडल्यान क्रायम ब्रांचीक ट्रान्स्फर. पुलिसांनी आतां मेरेन 5 जाणांक अटक केल्या. गोंयच्या समग्र शिक्षाच्या बँक खात्यांतल्यान 5 कोटींचे फ्रॉड करपाची घडणूक प्रकरणात गोंय भायले कांय जाण आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. आतां प्रकरणाचो क्रायम ब्रांच तपास करतले.
सुमार 5.5 किल वट्ट 10 कोटीची देवमाशाची उलटी पुलिसांनी जप्त केल्या. तिगा दुबावित्यांक अटक केल्या म्हूण म्हायती मेळटा. सांगे पुलिसांक तांच्या सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटकूच रेड मारून उलटी जप्त केल्या. एक मोटारूय जप्त केल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ह्या उलटेक व्हड मागणी आसा. लागसार खंय फिश एक्सपोर्ट कंपनी थंयच्यान एक्सपोर्ट जावये म्हूण थळाव्यांक अदमास. सांगेर सुमार 5.5 किल वट्ट 10 कोटीचे देवमाशाची उलटी पुलिसांनी जप्त केल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात हे उलटेक व्हड मागणी आसा. अत्तर करूंक ही वापरतात म्हणून माहिती मेळटा. सध्याचो रेट किलाक 2 कोटी. तिगा दुबावित्यांक अटक केल्या म्हणून माहिती मेळटा. सांगे पुलिसांनी तांचे सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटकूच रेड मारून उलटी जप्त केल्या. मेळटा ते म्हायती प्रमाण फोंड्याचो साईनाथ शेट, सांकवाळचो रत्नकांत कारापुरकार आनी सावंतवाडीचो योगेश रेडकाराक अटक केल्या. एक मोटारूय जप्त केल्या. आतां हें धरलें खंय जे पेप्सी आनी जे फिशरीज जे थंगसर फॅक्टरी ज्यो आसा ते फॅक्टरी नियर बाय धरला. आतां हे इतले पयस साकून फिशरीज फॅक्टरी कडेन कित्याक गेले ह्या बद्दल म्हाका सारकी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. हितून कितें तरी गडबड आसा आनी सद्या 3 जाणां अरेस्ट केलें अशें म्हणून आयकलां. पूण इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें खरेंच सारकें जावपाक जाय. कित्याक म्हणल्यार अशी जर कोणी येवन इतली पयसल्यान ही बीच एरिया जी आसा ती खंय उरली आनी आमी हांगसर आतां वेस्टर्न घाटा कडेन येयल्या. इतली पयसल्यान तुमी हांगसर येतात कसली डील आनी कित्याक लागून येयल्ले आनी हितून कोण इनवॉल्व आसा हें आमकां सर्वसामान्य लोकांक तर कळपाक भरपूर मुश्कील. पूण ते फिशरीज फॅक्टरी ते लागीं आसा त्या खातीर आमकां आनी सगळे लोकांक डावट पडला कित्याक फिशरी फॅक्टरी कडेन कित्याक येता काय न्हू. कित्याक लागून फिशरी फॅक्टरी जी आसा हितूच्यान कितलेशे नुस्तें जें आसा हें फॉरेनाक एक्सपोर्ट करता. म्हणजे हितून खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें बरे तरेन जावपाक जाय अशें हांव रिक्वेस्ट करतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोशाची ब्रेस्तारा रातयां गोंयांक धांवती भेट. दामूक फातोड्ड्या घरा मेळ्ळो. संघटनात्मक गजाली आनी गोंय राजकीय परिस्थिती बरोबर गोविंदाचो विशय चर्चेक आयलो. प्रदेशाध्यक्ष दामू सांगता आपणे रिपोर्ट दिला. योग्य वेळ आयली काय उलयता म्हूण दामूची गोविंदाचेर जाप. मुख्यमंत्री विचारल्यार हांसता. सकाळी BL संतोश कर्नाटकात. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष अचकीत गोंयांत पावले. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायका वांगडा म्हत्वाची बसका. राजकीय भेट कर्नाटक भेट आशिल्ली पण ते काल गोंयांत आशिल्ले आनी तातूंत जे सगळे विशय आसा ताची सविस्तरपणे चर्चा जाल्या. आतां कशें आसा की संघटनाच्या माध्यमांतल्यान संघटन कशें वाडोवपाचें आनी पक्षाचो विस्तार कसो जातलो, कितें केल्यार बरें आनी कितें केल्यार बरें न्ही, ह्या सगळ्यो गोश्टी आमी उलोवप केल्ले. रिशफलिंगाचें कितें जालें उलोवप सांगलें बरें कितें बरें कितें ना हें सगळें तांकां सगळें सांगलां. ते निर्णय तांकां घेवन BL संतोषाक मेळ्ळे सो कितें डिस्कशन जालें सर? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बस्तोड्या जोडप्यांचेर जाल्लो हल्लो खुनाचो यत्नूच. गँगाच्या बाकीच्या 8 जाणांक अजून धरूंक ना. हल्ल्यांत वापरिल्लीं शस्त्रां जप्त केल्लीं ना. अटक केल्ल्या तिगांकूय जामीन दिवचो न्ही म्हूण जोडप्याच्या वकिलाचो आर्ग्युमेंट. अटक केल्ल्या तिगांच्या जामिनाचेर म्हापसा कोर्टांत सुनावणी जाली. निकाल शेनवारा. युरीक पुलिसांचेर दुबाव. बस्तोड्या जोडप्याचेर जाल्लो हल्लो अटेम्प्ट टू मर्डरूच जोडप्याच्या आदवोगाताचो आर्ग्युमेंट. प्रकरणात अटक केल्ल्या तिगांनी म्हापसा कोर्टात जामिनाक अर्ज केला. ताचेर आज सुनावणी जाली. निकाल शेनवारा राखून दवरला. तेमच्या तकलेक आनी नोजाक इंजरी आसा आनी हेड एंड नोज इज वायटल पार्ट ऑफ बॉडी आनी इंजरी कॅन कॉज डेथ इफ देर इज इंजरी टू नोज एंड हेड. सो अटेम्प्ट टू मर्डर लागता म्हणून दाखोवन दिले. दुसरी गजाल को एक्यूज एब्सकॉन्डिंग आहा. को एक्युजांची जर नांवां कळटली जाल्यार ती ह्याच अरेस्ट जाल्ल्या एक्युजां कडल्यान कळटली. सो तेंची कस्टोडियल इंटरोगेशन त्या खातीर जाय म्हणून. देर इज अ रिमांड ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल मॅजिस्ट्रेट. दॅट रिमांड ऑर्डर इज नॉट चॅलेंज. तो रिमांड एक्सपायर जाता 9th मंडे. तो रिमांड एक ज्युडिशियल ऑर्डर पास केल्ली ऑलरेडी इन ऑपरेशन आसा ती चॅलेंज करूंक ना. तेन्नाच्यान आनी आयच्यान चेंज इन सर्कमस्टन्स ना. ह्या केशी वेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरिन्स सरकाराचेर फोग काडलो. पुलिसांच्या एक्शन घेवपाच्या पद्दतीचेर ताका प्रस्नचिन्ह. म्हाका दिसता आमचे ह्या कालूस बाब जो आमदारान प्रेस एड्रेस केलेलो आहा and I think he has requested that the investigation officers should be shunted because he was hand in glove in protecting and these type of criminals. These people आज
जेन्ना एक क्रिमिनला तुम्ही प्रोटेक्ट करता ती वेदर दे आर लिंक्ड विथ बीजेपी कार्यकर्ता, गोवा विंग, नॅशनल विंग और विच एवर विंग, criminal is a criminal and they have to be taken to task when they are basically abusing. विक्टिमाच्या कानाच्या पड्ड्याक खंय मार लागला. मारप्यांक पुलिसांनी जाता तितले बेगीन अटक करची म्हूण बडयल्ल्या जोडप्याची मागणी. बेदाचे आनी स्वेलिंग आसा आनी रगत बीन किळयला तकलेचे फूल तेन्ना आनी सो ताका मातसो टायम लागतलो म्हणलें आनी रन हे केलें चॅक केलें तो म्हणून लागलो पड्ड्याक बुरा आसा म्हणून. सो मागीर प्रिकॉशन्स घे म्हणून सांगलें आनी हे कर म्हणलें टॅबलेट्स दिल्यात ते घे म्हणलें टायम लागतलो म्हणटा. कित्याक मागीर जशी सूज देंवता तशें कळटा की कसो कसो मार भरला कितें डॅमेज आसा ताका आमी परतो आपयलो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्राक पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो प्लान दिवपी गोंय पयलें, मुख्यमंत्री उलयलो. उपेक्षीत वर्गांतल्या लोकांकूय गोंयांत घरां मेळची म्हूण सरकारान फावो त्यो स्किमी चालीक लायल्यात. केंद्राच्यो स्किमी गोंयांत 100% चालीक लायिल्ल्यो आसात. गोंय स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. केंद्राक पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो प्लान दिवपी गोंय पयलें राज्य आसतलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत उपेक्षीत वर्गाच्या लोकांकूय मेळटल्यो फावत्यो सुविधा. केंद्राच्यो येवजण्यो गोंयांत 100% कार्यरत आसात. गोंय स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मैं गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक इससे भी ज़्यादा आगे जाके कहूँगा कि इको सेंसिटिव जोन प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करने वाला पहला राज्य गोवा होगा. ओबीसी, एससी, सीएसटी और इवन दो द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इन लोगों को भी उनका पक्का घर किस तरह से मिले, उनके घर रिनोवेट किस तरह से हो, इसलिए सरकार स्कीम फॉर्मुलेट कर रहे हैं. 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम जो उनके हैं, मैं प्राउडली कहता हूँ इस 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में 80% ऑफ द प्रोग्राम 100% अचीवमेंट करने वाला राज्य कौन है तो गोवा है और सबसे पहले अचीवमेंट करने वाला राज्य है. गोंयांत घरां बांदपाचो कॉस्ट चड आशिल्ल्यान केंद्रा कडल्यान प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला घर बांदपाक 100% निधी गोंयाक मेळटा म्हूण ग्रामीण उदरगत आनी संपर्क राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर उलयलो. Building house, this cost is higher in Goa compared to other states. So what challenges ministry has to face? I mean, see, that's why in other places, the central government gives 60% and states pay 40%. Whereas in Goa, Unity Territory, is almost 100% of the house cost, whatever is given by the central government. Because of that only. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. नव्यो टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन रद्द करच्यो म्हूण टॅक्सीवाले काँग्रेस आमदारां कडेन पावले. गोंयच्या टॅक्सीकारांक सरकार सोंपोवंक उठला म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. गायडलायन रद्द करच्यो म्हूण मागणी. GCCIचो अध्यक्ष बाबा धेप्याचो एग्रिगेटरांक तेंको. ॲप बेस्ड टॅक्सी खंय काळाची गरज. एसोचॅमाकूय एग्रिगेटरूच जाय. टॅक्सी एग्रिगेटर गायडलायन रद्द करच्यो म्हूण टॅक्सीकार आमदार मंत्र्यांची भेट घेत आसात. आता काँग्रेसीच्या आमदारांक मेळ्ळे. काँग्रेसीचो टॅक्सीकारांक तेंको. गायडलायन सरकारान रद्द करच्यो म्हूण काँग्रेस मागता. टॅक्सीवाले हे आमचे अम्बेसेडर, खास करून टुरिझमाच्या अम्बेसेडर, नॉट नाव, मच बिफोर देन वी वर बॉर्न, मच बिफोर देन maybe I was born. They are traditional taxi owners. This trade has been carried forward. This government has failed with regards to the tourism policy, with implementation. या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की आज आमी आमचे काँग्रेसाचे आमदार, पार्टीचे अध्यक्ष, आमी सगळे when we discussed, we have decided gazette notification needs to be scrapped first, and whatever steps are to be taken, we are with the taxi owners. Congress party as a whole will stand by them, but technology not at putting their interest behind. जे पळय गॅजेट काडला न्हू ते आमी सगळ्या आमदारांक मेळटा, तुमी सदांच हाडटा ते. म्हणून सरान आमकां आयज आपयल्लें की तुमी येया. आमचे तिनूय आमदार, दोगूय आमदार म्हणून 3 आमदार आसले, तिगूय आमदार आसले, ते डिस्कशन करता. ते डिस्कशन आमचें जालां, तेजेर बरें फेवरेबल डिस्कशन जालां. सरान सांगलां आपूण जाता तितलें ते स्क्रॅप करपाक करता. इतलेंच तेजेर आसा. GCCIन एग्रिगेटराक तेंको दिला. सगळ्यांक संधी मेळपाक जाय. गोंयकारांकूय संद मेळपाक जाय म्हूण GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेपो उलयलो. GCCI we have already issued a statement आणि आम्ही पहिली पासून सांगी की इवन बिझनेसाक देर हॅज टू बी म्हणजे प्रत्येकाक चान्स मेळपाक जाय म्हणून. आणि आमचे टॅक्सी ड्रायव्हरांक हांगा गोंयकार पळय आसा, दे शूड ऑल्सो गेट अ चान्स.
वर्ल्ड ओव्हर जर तर एग्रिगेटर चालू आसा कॅब एग्रिगेटर गोंयाच कित्याक ना काय म्हणून बॉम्बे आसा दिल्लीक आसा राजस्थानाक आसा सगळ्याक आसा. एसोचॅमान एग्रिगेटर जाय म्हूण जाहीर केला. टॅक्नॉलॉजीचो उपेग करप म्हत्वाचें. डिजिटलायझेशन जावपाची गरज आशिल्ली. एसोचॅमाचो को चेअरमॅन सागर साळगांवकाराची म्हायती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार लोकांच्यो जमिनी बळकावून डबल ट्रॅकिंग करता. आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान डबल ट्रॅकिंगाची गोंयांक गरज ना म्हूण सांगिल्लें. हो सरकार लोकांचेर अन्याय करून प्रकल्प करता. एका घराची वाट आडयता म्हूण पंचायतीन स्पॉट वर्क ऑर्डर काडिल्ल्यान सरपंचाचेर खंय FIR. प्रदेश अध्यक्ष पाटकर उलयलो. लोकांचेर अन्याय अत्याचार करता हें आमी तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता. अरे होच मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें आपूण डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचो ना. पूण आतांचो मुख्यमंत्री जबरदस्ती आपली पुलीस यंत्रणा घालून आज गोंयकाराचेर अन्याय करता. जागो हडप करता म्हणून पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर इश्यू केली on 29th of January 2025. Police should have filed FIR on RVNL. Police should have filed an FIR on the subcontractor of RVNL, which is known as Surya Construction. Removes the stop order आणि हे पुलीस डिपार्टमेंट ज्यांची लायकी ना आज ते एक सरपंचाचेर FIR रजिस्टर करता. कित्याक लागून गोंयकाराचो जागो वता म्हणून. ह्या RVNLान कसलेच लँड एक्विशन करूंक ना, कसलीच ऑथॉरिटी ना. ताच्या भाटान घुसले, ताचे माड कापले आणि इल्लिगल पद्धतीन ते थंय फिलिंग करपाक सोदताले. कोर्ट सेड दॅट साऊथ वेस्टर्न रेल्वे इज एनक्रोचिंग इन petitioners' private property. South Western Railway through its contractor RVNL, through its subcontractor Surya, who is doing dadagiri gundagardi in Goa, along with the help of Pramod Sawant's police, आज गोंयकाराचेर थंय अन्याय जाता. लँड ओनर्सांनी कंप्लेनी फायल केल्ल्यो 100 पुलीस स्टेशनाचेर की इल्लिगल पद्धतीन साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आमच्या जाग्या भितर घुसता. वाय द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज नॉट फायल्ड एन FIR ऑन RVNL और सूर्या कंस्ट्रक्शन अंडर सेक्शन 188 ऑफ IPC. हे जे चोरा भशेन जे गोंयकारांच्या जाग्यांनी घुसतात तांकां प्रोटेक्शन दितात. तुम्ही आज सरपंचाचेर केसी घालतात, तुम्ही आज लँड ओनराचेर केसी घालतात, तुम्ही आज आमच्या ऑफिस बेरर जे आज थंय गोंयकारांचो रायट प्रोटेक्ट करपा वता तांचेर तुम्ही केसी घालता. कोविडा विशीं केंद्रा कडच्यान अजून तरी कसलेच दिशानिर्देश आयिल्ले ना. गोंयांत कोविडाच्यो तश्यो चड केशी ना. मुख्यमंत्र्याची जाप. आतां मेरेन घडयेक तरी लोकांक भिवपाची गरज ना. सरकार खंय बरे तरेन ट्रॅक करता. देशभर कोविड वाडटा. आतां मेरेन 5364 कोविड दुयेंती. 55 सोंपले. 24 वरांत 4 जाणांक मरण. नवे 500 दुयेंती. गोंयांत 8 ते 8च. देशभर कोविडाच्यो केसी वाडटात. कांय राज्यांनी कोविडाचो आंकडो 1000चेर पावला. मरणाचो आंकडोय वाडटा. कोविडा विशीं केंद्रा कडच्यान राज्यांक निर्देश दिले, मात गोंय सरकाराक अजून कांयच गायडलायन आयिल्ली ना. गोंयांत कोविडाच्यो नोटेबल केसी ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आतांचे घडयेक तरी लोकांक भिवपाची गरज ना. सरकार खंय बरे तरेन ट्रॅक करता. रिसंटली कोविडाचे केसीस सरफेस जाल्ल्या. डू यू थिंक द थर्ड वेव इज गोइंग टू हिट गोवा? तुमकां कशें पद्दती आसा कोविड? गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आत्तां कांय इन्स्ट्रक्शन्स ना. आमच्या कडेन तशे नोटेबल केसीस ना. म्हणून परत एकदा हांव फाटले फावटी सांगतालो पयलीं भिवपाची गरज ना. तशें आत्ताच्या घडीक तरी भिवपाची गरज ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा पालिका आनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्साच्या नव्या बिल्डिंगेचे शुक्रारा उक्तावण जाले. बरोच तेंप हे बिल्डिंगेचे काम चलताले. उक्तावणाच्या कार्यावळीक TCP मंत्री विश्वजीत राणे, उपसभापती जोशुआ डिसुजा आनी आमदार काल्दूस फरेरा आशिल्ले. म्हापशे पालिका आनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्साच्या नव्या बिल्डिंगेचे शुक्रारा उक्तावण जाले. This was a dream, I guess, of Mr. Francis D'Souza, which was taken forward by his son, Mr. Joshua, and I think it's a great moment for all of us that this whole historic building has been once again restored back to its old glory. Projects today. The unveiling of our municipal garage project commenced in 2019, and of course the renovation and restoration of the most famous and popular Mapsa Municipal Council and Ataid Library. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. मिरामार कामरा भाटांत मध्यानर्ती टँकरांतल्यान सिवरेज रिती करता म्हूण व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. पंच आग्नेल म्हणटा
टँकरवाल्याचो पंप खंय घट जाल्लो तो चॅक करतालो. टँकरवालोय तेच सांगता. ग्रावंड झिरो परिस्थिती मात सोंसपाची ना. वाठारांत सिवेजीच्यो घाणी. सिवेजीन उदक काळें पडलां. स्मार्ट पालिकेक दिसून दिसना. हो व्हिडिओ व्हायरल जाताच लोकांनी कामराभाटात सिवेज सोडटात म्हूण बोवाळ केलो. थळावो पंच म्हणटा तशें कांय ना, टँकराचो पंप खंय घट जाल्लो. सिवेज सोडूंक ना. टँकरवालोय तेच सांगता. सध्या आमी आसा कामराभाट हांगासर आनी राती एक व्हिडिओ व्हायरल जाता तो म्हटल्यार सिवरेज टँकर हांगासर सिवरेज सोडटा म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जातालो. ताच्या उपरांत आमी क्लॅरिफाय करपा खातीर हांगासर पंच आहा तांकां कॉन्टॅक्ट केलो. तेंच्यान सांगलें की तो पंपान कितें उदक ओडटलो. Not release. His pump was not working. He was sucking that pump अशें म्हणून clarification. There will be no sewage discharge and it will be not allowed. That is 100%. आमी इतली त्रास करून हें करता. So there should not be any doubt that this will whatever has happened. तो म्हणटा it was just cleaning the आपल्याचे system. पंपिंग सिस्टम. मागीर आमी हांगासर जे ओनर आसा टँकर तेच्या कडेन आमी ताका विचारलें बाबा कितें नेमकें करून. तिणें आमकां सांगलें की आपूण आपलो जो हें आसलो जो सिवरेज ओडपाचो पंप आसा तो पंप पिड्ड्यार जाल्लो. पिड्ड्यार इन द सेन्स ओडीन आसलो म्हणून आपूण हांगासर उदक ओडपाक येयलो. हो व्हडलो पायप आनी सोडपाचो पायप आसता पळय हो दाखयता. हो व्हडलो पायप हो सोडपाचो. हो सोडपाचो. हो सोडपाचो पायप सो धाकट्या पायपान तूं ओडटा. सांतिने क्रीक जावं कामराभाट क्रीक हांगासर सगळे वास मारता. क्रीक सगळो काळो जाल्लो आसा. बट हांगासर पणजे म्हटल्यार 200-300 ट्रक सिवरेज म्हाका चलता. सो क्रिकांत कोण नेमके ट्रक सोडटा हाचेर CCTV नजर दवरपाची गरज आसा. त्या तरेन जर कोण क्रिकांत जर सिवरेज सोडटा जाल्यार तेचेर कठोर कारवाय करपाची गरज आसा अशी लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर कामराभाटच्यान रुपेश रावत. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.